केंद्र सरकाराचो आता गोयच्या न्हंयांचेर दोळो आसा। उदरगतीच्या नांवान केंद्रांतली सरकारां गोयच्या लोकांक लुटूंक सोदता असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाक तेंको दिल्ले अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। एमपीटी अंतर्गत जलमार्ग आनी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशना कडेन जाल्लो करार गोयच्या हिता आड आसा। हो करार म्हळ्यार राष्ट्रीयकरणाचो पयलो पावंडो आसा। ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक गोंयभर जागृताय करपाचो निर्णय आमदार विजय सरदेसायन घेतला। तशेंच गोयच्या प्रादेशीक पक्षांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक एकठांय येवचें अशी मागणी तांणी केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। असेंब्लीन आमी हो इशू रेज केलो आनी असेंब्लीन आमकां अश्युरन्स दिले मुख्यमंत्र्यान की सगळे स्टेक होल्डरांक ते कन्सिडरेशनान घेवनूच फुडें वतले म्हणून बिफोर डुईंग नॅशनलायजेशन ऑफ रिवरवेज इन गोवा। जेन्ना हांवें कॉलिंग अटेंशन मोशन मूव केल्लें तेन्ना सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे MLAs म्हळ्यार रुलींग पार्टीचे MLA बी आशिल्ले ज्यांकां अशी खंत आशिल्ली की नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स करप म्हळ्यार आमी इट इज अ सेल आउट ऑफ गोवन रिवर्स and control will be in the hands of the central government agencies like the MPT. आता काल जो MOU झाला between MPT, the Inland Waterways Authority and Dredging Corporation, वो MOU काल झाला। हातून अशें सरकाराचे तजवीज आहा की all this work of nationalization of riverways will be through the national government, that means the Union Shipping Ministry and the major port which is MPT, and they want to circumvent or basically bypass the state government. These are even apprehensions in the bureaucracy of the state government, and म्हाका दिसता ही apprehensiona already raise केल्ली आहा नितीन गडकरी कडेन आणि ताजे खातीर नितीन गडकरी पिकार पासून जालो। Business is the vested interest involved in this nationalization of riverways, in making the Betul port, which is being opposed by the people of Betul. इतलेंच Betul port जाताच म्हण न्ही, because I think by this move the government wants to destroy tourism in South Goa. जी आमच्यो ज्यो वेळो आहा which are silvery, they will become red, because the whole idea of making these ports and nationalization of rivers is to make Goan rivers a coal highway or highway for minerals, nothing else. कोणच्याच गोंयकारांचे विचार करून ताणें करूंक नाय। आनी हे जे काल MOU सायन केला वो दिस इज द बिगिनींग ऑफ द एंड वेन इट कम्स टू द गोवन रिवर्स। आमी सगळे गोंयकारांक जागयतले। वी विल टेक दिस टू द स्ट्रीट्स, वी विल टेक इट टू एवरी कॉर्नर ऑफ गोवा, and this will be the major issue for elections which are going to come. पहिले स्टेट गव्हर्नमेंटान एक्सप्लेन करचे पडटले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि R&D आसा तांचे स्वताचे ज्युरिस्डिक्शन कितें काय म्हणून, whether they have any paper which they have made to understand the economic or any social imbalance what is happening ताचेर कितें स्टडी केल्ली आसा आनी कांयच करूना। सेंटर आयले मागले आनी सायन मारले दिली। सो 182 kilometers of stretch I think is the highest comparing the size of the state that somebody has actually given permission compared to all the other states. गोयच्या सरकारान जे दिला ते कोणाच दिल्ले ना। But the issue is not only because we are on the coastline, the issue is of whole Goans. So it is whether it's a political lobby, like Vijay has given a call to all the political parties. We are giving a call to all the fishermen, all the fishing lobby. सगळे communities have to come out and rise today in unity in only one slogan की नॅशनलायजेशन आमी ऑपोज समज करता ताजे हेतू फाटल्यान जे हेतू आसा नितीन गडकरीचो आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाचो तो न जावचो म्हणून दॅट इज द मेन रिजन ऑफ ऑपोजिंग इट।